मडकय स्कुलांत पीई सरान विनयभंग केल्ल्या चलयेक न्याय मेळना जाल्यार खर आंदोलन करतले अशी शिटकावणी मडकयकारांनी दिल्या। पीई सराचेर 5 कागाळी आसून लेगीत स्कुलाच्या वेवस्थापनान कांयच पावलां कित्याक उबारूंक ना असो प्रश्न मडकयकारांनी उपरासला। ह्या प्रकरणाची खर कारवाय जावपाक जाय अशी मागणी मडकयकारांनी केल्या। फाटी मॉलेस्टेशन केस आमी रजिस्टर केल्ली चेडवाची मॉलेस्टेशन बाय पीई टिचर मडकय स्कुलान। ती जबाब विचारपा खातीर पुलिसांक पीआय कडेन आमी मेळपा आयिल्ले की आजून पर्यंत कल्प्रीट अरेस्ट जाला, कोण हितून कस्टडीक घेतल्या, कोण कस्टडीक घेतल्या, इन्क्वायरी केल्या, कितें इन्क्वायरी पावल्या हें सगळें विचारपा खातीर आमी हांगा येयल्ले आशिल्ले। आनी हे आमचे प्रायर स्टेज आहा लोकांची, लोक जमले आहा, लोकां भितर हें कळना हे स्कुलान कितें कितें चल्लां तें। आनी हेजे मुखार जर तर हें जायना जाल्यार हेच लोक निदर्शनाय काडटले, एजिटेशनय करतले, पूण न्याय मेळपाक जाय, ते चलयेकूय न्याय मेळपाक जाय आनी फुडारा येतल्या आमची जीं भुरगीं आहा जीं तेतून शिकता तांकांय न्याय मेळपाक जाय। तें आतां घडलां हितून म्हाका जाल्यार दिसता सामकें मॅनेजमेंट हितून सामको फॉल्टी आहा। कित्याक जेन्ना मॅनेजमेंटा कडेन ज्यो कंप्लेनी येतात, जेन्ना 4-5 पयलीं तांचे कडेन कंप्लेन आयल्यो त्यो तेणी लिपोवन दवरल्यो, पूण कांयच केलें ना। आनी ही जेन्ना केस आयली तरी टील डेट तेणी पोलिसांक वचून थंय कंप्लेन बाबा लॉज करिना। जेन्ना फॅमिली फुडें येता 2-3 म्हयन्यांनी जेन्ना फॅमिली फुडें येता आनी ती पोलीस स्टेशनार येता, पोलीस स्टेशनाचेर कंप्लेन दिता, तेन्ना मॅनेजमेंट एक्टीव जाता कितें जाता आपली सेफ्टी पळोवपाक। आज मॅनेजमेंटाक फक्त इतलेंच पडलां की स्कुलाची सेफ्टी, स्कुलाचें नांव बदनाम जावपाक जायना। जेन्ना तेंच्या पेरंट्सान की ज्यो 5 केसी पयलीं जाल्ल्यो प्रिंसिपला कडेन आयल्यो त्यो मागल्यो, तेणी त्यो दिले ना। आनी टील डेट इवन आतां पीआयन सुद्दां सांगलां की ह्यो आमी जेन्ना मागपाक गेले तेणी सांगलें की रिटर्न तशें कांयच ना, हें जें आसा पळय न्ही सगळें तें उरली म्हणून। पूण आमकां इतलेंच जाय, जे पळय मॅनेजमेंट जर हितून फॉल्टी आसा जाल्यार तांकां पनिशमेंट हो सगळें जावपाकूच जाय। आनी जो पर्यंत हेजी सूक्ष्म लागना तो पर्यंत आमी गांवकार ओगी रावपाना।